पुलिस कारतूस है लाया है तुम क्यों? हाँ घर पे सोचा है कब किया था? आप रहते हैं भाड़े में, वो ओनर ने करके लिया है, अभी ओनर आएगा इधर नहीं आएगा और बाद में आप लोग क्या करेगा? तो अभी मच्छी तुम लोग कितना साल से, अभी कितना महीने से निकाल रहा है इधर? बहुत साल से? 40 साल से मच्छी निकाल रहा है अभी। लेकिन ऐसा किधर भी जाके निकाल रहे हैं हम लोग। किधर भी जाता है, किधर भी जाता है, ऐसा मानिस रहा तो कोई आपको रहता है। अभी बाणस्तरी बैठे तुम लोग ही ना हो ऊपर बाणस्तरी ब्रिज के ऊपर। तो मेरे को एक बात बोलो, अभी वो लोगों ने एक आपके ऊपर आरोप किया है कि आप लोग पुलिस वाले को कुछ तो दे के मच्छी मिट्टी दे के कुछ आप लोग निकालते हैं, सही बात नहीं। आज सांगचे म्हणल्यार आयज आमचे जे थोडे भुरगे आमचे ट्रेडिशनल फिशींग करता ते थंय फिशींग करपा खातीर गेल्लेले तेन्ना तांकां नजरेन येयलें की थंय हे जे इलिगल मायग्रंट्स इलिगल थंय फिशींग करताले आनी तेंच्यांनी तेन्नाच पुलिसेक कॉल केलो आनी तांकां थंय धरले पुलिसांनी। आनी कितें आसा ते गांवांत येवन इलिगली फिशींग करीत आसता हेचे पयलूय तेंच्यांनी अशेंच केलेलें। आमी 29 जानेवारीक पुलिसेक कंप्लेंट दिलेली, फिशरीजाकूय दिलेली की हेंकां धरचें, पूण तेजे पर्यंत ते कांयच जालें ना थंय। अशेंच आनी एक हेजे पयलीं एक 2-3 म्हयने पयलीं इन्सिडेंट जाल्लो की रातचे येवन तेंच्यांनी बाणस्तारच्यान येवन अशे 25-30 लोक येवन आमच्या गांवच्या भुरग्यांक मारलेले आसा आनी येता तेन्ना तलवारी आनी सुरयो घेवन येता हे, पूण हेचेर एक्शन फिशरीज डिपार्टमेंट कांयच घेयना। आयज जेन्ना ह्यो बोटी धरल्या तेन्ना आमी तांकां कॉल केले फिशरीज डिपार्टमेंटाक, पूण तेंच्यांनी आजून पर्यंत बोटी ज्यो आहा त्यो सीज केलेल्यो ना। आता कितले तेंप जालो प्रकार घडला असो म्हणल्यार नुस्तें काडटा येवन थंयसर? 10 वर्सां जाले। सो पण ते आतां खंय रावता वयता थंय तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन बीन कितें आसा? भाड्यान रावता हे खंय तरी? थंयसर पुलिसांनी जावं फिशरीसान वचून तांकां पळोवचें आनी तेंचेर एक्शन घेवचें न्हू। आता कितले जाणांक आयज धरल्या पुलिसांनी? आयज धरलो तेंच्यांनी एकट्याकूच धरून हाडला, म्हणल्यार होडयो आयिल्ले 5 बाकीचे पळय हाडला, बाकीचे पळय। ओके, आमी आतां पळयता की बाणस्तारी पळय नुस्तें विकपा बसता पळय ते हेच लोक काय? तेच लोक। सो तुमी आतां कितें म्हणजे डिमांड केला की तुमची पारंपारीक नुस्तें हितूर काडटा ते काडचें न्ही म्हणून? सो हितून जे आसा न्ही आमची तर पारंपारीक फिशरमॅनाची फिशींग करता एक्टिविटी ज्यो हार आसा, काटाळी आसा, गरयता, कुल्ल्यो काडटात, ह्यो तर आमकां टिकोवन दवरुपाक जाय तर न्हू, जाल्यार ह्यो खंय तरी एक्टिविटी ज्यो मायग्रंट्स येवन करता हांगसर पळय न्हू, ते ना टॅक्स भरता ना रजिस्टर आहा खंय फिशरीज डिपार्टमेंटान, कांयच करिनासतना ते हांगसर फिशींग एक्टिविटी करता, ह्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय। कारण आमचे जेन्ना फिशींग एक्टिविटी करपाक वयता पळय न्हू तेन्ना तांकां थंय कांयच मेळना। आनी फाल्यां सकाळीं तर म्हाका तर थंय वचून एक बोक्षाय लागना तर न्हू जाल्यार हांव फाल्यां सकाळीं कित्याक वयतलो थंय? आमी सगळें बंद करतले फिशींग एक्टिविटी। सो आमच्यो ज्यो ट्रेडिशनल फिशींग एक्टिविटी आहा त्यो खंय उरतल्यो? हे खंयच्यान तरी येता 4 दीस हांगसर रावता, दिसान दीस तेंचें ठिकाण एकी कडेन आसना। सो ते तर हांगसर येवन तर अशे पाटले घेवन तर हांगसर जाय ते करपाक लागले आनी तांकां कितें विचारपाक गेले तर न्हू कोयत्यो घेतात, सुरयो घेतात आनी येतात आनी फातर शेवटितात विचारूंक गेले जाल्यार। म्हणून आतां पुलिसांक सुद्दां पळय आमी व्हरपाचें कारण पळय जालें ह्या खातीर, कारण ते फातर शेवटितात। फाटले फावटी आतां फिशरीज डिपार्टमेंटाक हांवें मॅडमीक कॉल केल्लो, फोंडा बसता तिका, सो तिणेन सुद्दां सांगलें ते फातर घेवन शेवटितात म्हणून आमचेर सुद्दां। सो फिशरीज डिपार्टमेंटाक सुद्दां तर ते आयकना न्हू जाल्यार हे कसले मनीस हांगसर येवन फिशींग एक्टिविटी करता हेचेर पुरेपूर म्हाका दिसता पुलिसांनी लक्ष घालपाक जाय आनी फिशरीज डिपार्टमेंटांनी लक्ष घालपाक जाय। आतां आमचो फक्त एकूच डिमांड आसा की आतां पळय पुलिसांनी जे धरून हाडला तेणेन एकट्याक हाडला, सो तेजेर FIR लॉन्च जावची आनी ती हँडओवर सगळें फिशरीज डिपार्टमेंटाक करची। इवन फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आतां पणजी उलयला पळय न्हू त्या हिसपान ती सांगता की हांगसर जें कितें रजिस्टर जाता तें आमकां हँडओवर कर म्हणून सांग म्हणून। सो मायट बी ते ह्यान फुडें तेजेर एक्शन घेतले अशें म्हाका दिसता। आनी अशें जावपाक जाय आनी तेंची ज्यो व्हडी ज्यो आहा रावंड ज्यो व्हडी येता त्यो रजिस्टर आसना कांय आसना, सो त्यो तेंचे जप्त करून सगळें तेंचें सामान जितकें आहा पळय न्हू तितकें जप्त करपाची गरज आसा, ना जाल्यार हें खंय पण हें जावचें ना, हेजेर आळो लागचें ना आनी आमची जी ट्रेडिशनल फिशींग एक्टिविटी आहा ती खंय तरी नश्ट जायत वयतली।